नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परब आमोणकार तुमकां आतां दनपारच्या ह्या मुखेल खबरांक स्वागत करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। महाराष्ट्रांत फुकेरी धरणाचें काम नेटान चालू आसा। गोंयच्या उदकाचेर जातलो परिणाम, पेडणेकारांचो धरणाक विरोध। फेरी नाशिल्ल्यान चोडण फेरी धक्क्यार, गाडयांच्यो लायनी लागल्यो, लोकांनी उक्तायली आपली तिडक। धा लष्करी अधिकाऱ्या सयत 137 युक्रेनियन नागरिकांक युद्धात आयले मरण। रशियेची 5 फायटर विमानां पाडली, युक्रेनाचो दावो। भौशीक बांदकाम खात्याकडल्यान जाप येना मेरेन काम दवरतले बंद। जोड रस्त्याचे काम करपी अधिकाऱ्यांनी वारखंड नागझर पंचायतीच्या सरपंचाचे म्हणणे केले मान्य। कार्निवाल महोत्सवा खातीर सजली पणजी, फाल्यां जातलो कार्निवाल महोत्सव। महाराष्ट्र सरकारान सिंधुदुर्गांतल्या फुकेरी गांवांत धरण बांदपाक घेतला। धरणाचें काम झुजा पावड्यार चालू आसा। ह्या धरणाक लागून पेडणे तालुक्याचेर हावळ येवपाक शकता, कित्याक तर पेडणेची उदकाची गरज भागोवपी कळणे न्हंय ह्याच वाठारांतल्यान येता। हे धरणे जाले जाल्यार कळणे न्हंयेक धोको निर्माण जातलो। खडशी न्हंयेचेर येवपी बंदराक लागून गोंय सरकारान ह्या आदींच महाराष्ट्र सरकारा कडेन भंय उक्तायला। पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकारान फुकेरी गांवांत वचून धरणाचें काम चालू आशिल्ल्या सुवातेची पळोवणी केली। पळयात ताचें म्हणणें। जेन्ना एखादी न्हंय आंतरराज्य आसा, म्हणजे ह्या न्हंयचो उगम जो आसा तो 7 तळी ह्या सह्याद्रीच्या घाट माथ्याच्या परिसरांत जाता आणि मागीर हे उदक जे आसा हे फुकेरी गांवांतल्या दोनी खोल हांगा येता आणि दोनी खोलांतल्यान हे उदक जे आसा ते तळकट गांवांतल्यान कळणे नदीक मेळटा। तर हे उदक जे आसा ते चांदेल जलशुद्धीकरण प्रकल्प जो आसा गोवा सरकारचो तेका हे उदक मेळटा। सध्या ह्या उदकाच्या भाराचेरूच गोंय सरकारान चांदेल वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा तेची क्षमता जी आसा ती वाडोवपाची थारायल्ली आसा आणि एकंदर हाच्या फुडें मोपा विमानतळाक आणि औद्योगिक आस्थापना खातीर जे उदक जाय ते उदक पुरवपा खातीर गोंय सरकाराक मारामार निर्माण जातली। आणि अशा पार्श्वभूमीचेर महाराष्ट्र सरकारान हे जे काम सुरू केल्लें आसा त्या कामाक लागून एकंदर कळणे न्हंयच्या अस्तित्वाचेर संकश्ट येतली आणि हे उदक जे आसा ह्या उदकाचें प्रमाण जे आसा हे कमी जातालें। एकंदर ह्या सगळ्या प्रकल्पाक लागून गोंयचेर एक अरिश्ट येवपाचें आसा आणि ह्या संदर्भान गोंय सरकारान महाराष्ट्र सरकारा कडेन जी उलोवणी करपाक जाय, मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग जाय, तो कांयच केल्लो ना आणि महाराष्ट्र सरकारान एक तर्फी ह्या धरणाचें काम जे आसा हे काम सुरू केल्लें आसा। ही जरी जागा महाराष्ट्रात रशिया आणि युक्रेनात चालू आशिल्ल्या युद्धाच्या दुसऱ्या दिसा युक्रेनाच्या 10 लष्करी अधिकाऱ्या सयत 137 लोकांक मरण आयले, जाल्यार 316 लोक जखमी जाल्ल्याचे युक्रेनाचे राष्ट्राध्यक्ष व्हॉलोडिमीर झेलेन्स्कीनान सांगले। Жесть.
रशिया युक्रेन युद्धाच्या दुसऱ्या दिसा शुक्रारा फांतोडेर युक्रेनाची राजधानी किवात कितलेशेच बॉम्बस्फोट आयकुपाक मेळ्ळे. दुसरे वटेन रशियाची फायटर विमानां आनी रणगाडे लेगीत नष्ट केल्ल्याचो दावो युक्रेनान केला. मजगती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन हांणी म्हटला, रशियन सैनिकांक आतांच आडयले ना जाल्यार तांकां आनीक प्रोत्साहन मेळटलें. रशियन सैनिकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर अमेरिकेन आपली सैन्य तुकडी नाटोच्या पूर्वेकडल्या देशांत तैनात केल्या. मजगती युक्रेनात आडकून पडिल्ल्या भारतीय नागरिकांक परतून भारतात हाडपा खातीर भारतान हालचाली चालू केल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन बिरेस्तारा राती उसरा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांकां फोन करून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. तशेंच भारतीय नागरीक आनी विद्यार्थ्यांचे सुरक्षेविशीं चर्चा केली. तेच बराबर पुतीन हांकां सहकार्य करपाचें आवाहन केलें. रशियाचे हे कृतीचो संवसारांतल्या सगळ्याच देशांनी खर निशेध केलो. तेच बराबर अमेरिकेचे सैनीक युक्रेनात दाखल जाल्ल्यान तिसऱ्या महायुद्धाक सुरवात जावपाची भिरांत निर्माण जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वारखंड नागझर पंचायतीन काम बंद करपाची नोटीस दिवन लेगीत नागझर वाठारांत मोपा जोड रस्त्याचें काम नेटान सुरू आसा. ह्या वेळार मोपा विमानतळ पंचक्रोशी जनसंघटनेचे अध्यक्ष प्राध्यापक भारत बागकर हांच्या अध्यक्षताये खाला संघटनेचे वांगडी आनी बेजारिल्ल्या ग्रामस्थांनी कंपनीचे अधिकारी R.K. सिन्हा हांचे कडेन चर्चा करून काम बंद करपाक लायले. मजगती वारकंड नागझर पंचायतीचे सरपंच संजय तुळसकार कामाचे सुवातेर आयले. तांणी उपनिरीक्षक बाबूराव देसाय आनी हेर पुलीस कर्मचाऱ्यांचे हजेरीत कंपनीचे अभियंते R.K. सिन्हा हांचे कडेन कामाविशीं चर्चा केली. लोकांचो कामाक विरोध आसा, काम बेकायदेशीर आसा, कायदेशीर कागदपत्रां दाखयात ना जाल्यार काम बंद करात अशी सुचोवणी तांणी अधिकाऱ्यांक केली. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सरपंचाचे म्हणणे मान्य केले. त्याच्या खातीर आमी काम स्टॉप दवरून आमकां जे आपले ते पर्यंत म्हणटा ते आपूण कायद्यान आहा ते आमी तांकां आमकां डॉक्युमेंट दियात, ते प्रोड्यूस करात आमच्या पंचायत ऑफिसांत. त्याच्या उपरांत आमी एक्शन करतले. तुमची सायड तुमी पयलीं क्लियर करून आमकां दाखयात. बेश्टे तोंडी सांगान आमकां सांगना की आमी लिगल काय करता हे करता. कित्याक शेतकाऱ्यांक त्रास जाता, शेतकाऱ्यांचें लुकसाण जाता. वारकंड नागझर पंचायतीन काम बंद करपा खातीर नोटीस जारी केल्या. जे मेरेन बांदकाम खात्या कडल्यान जाप मेळना, फावो ती कागदपत्रां पंचायतीक सादर करिनात ते मेरेन जोड रस्त्याचें काम बंद दवरपाचें पंचायतीन नोटीसीन म्हणिल्लें. पंचायतीचे नोटीसीक मान दिवन बांदकाम खात्या कडल्यान जाप मेळा मेरेन काम बंद दवरपाचें कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केलें. गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकर. आमकां पंप स्टेशन नाका देखून काम थांबयात. कासारवणे पंचायतीन उदका स्रोत खात्यान काम बंद करपाची नोटीस जारी केल्या. पूण पंचायतीच्या नोटीसेक कोयराचो जागो दाखयत उदका स्रोत खात्यान काम चालूच दवरिल्लेचें पळोवपाक मेळटा. बैलपार न्हंयचेर 2 व्हडले पंप बसोवपाचें काम नेटान चालू आसा. शेनवार मेरेन काम बंद केलें ना जाल्यार व्हडलें आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिला. पंचायतीन ह्या संबंधित खात्याक काम बंद करपाचो आदेश दिवपाची नोटीस धाडलेली आसा. पूण ह्या विभागान त्या नोटीसीक कचऱ्याची टोपली लायत आजही काम त्याच नेटान चालू आसात. सरकारान जर हाची गंभीर दखल घेवन आता मेरेन काम बंद उडयलें ना जाल्यार आमी शेनवारा पर्यंत धरणे आंदोलन करतले अशे इशारो थळाव्या शेतकारा भावान दिल्लो आसा. त्या खातीर सरकारान दखल घेवची. गोंय राज्यांत कार्निवाल महोत्सव फाल्यांच्यान सुरू जाता. कार्निवाला खातीर पणजे शार सज्ज जाला. महानगरपालिका आनी आयोजन समिती कडल्यान महोत्सवाची तयारी निमण्या पावण्याचेर पावला. पणजे बस स्टँड ते कला अकादमी मेरेन जावपी कार्निवाल परेडे खातीर रस्त्या कुशीक सजावटी केला. वेगवेगळ्या रंगाच्यो फोली, आकर्षक म्हावाडी तशेंच हेर सजावटीच्यो वस्तू लायिल्ल्यान हांगा बरें चित्र दिसून येता. आदिलशाह पॅलेसाच्या सामकार माची उबारपाचें काम चालू आसा. मिरवणुकी वेळार किंग मोमो ज्या रथांत बसून वतलो तो रथ सजोवपाचें काम झूज पावण्याचेर चालू आसा.
निमाणे कडेन त्या 12 आमदारांनी सुटकेचो स्वास घेतलो. 12 आमदारां आड काँग्रेस आनी मोगोपान दाखल केल्ली याचिका मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान भायर आयली. देखून 12 आमदारांच्या मानेर आशिल्ली अपात्रतायेची तलवार मातशी पयस जाल्या. पूण दुसरे वाटेन काँग्रेस ह्या निवाड्याक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिवपाच्या तयारेत आसा. The Honorable High Court has dismissed this our petition. हे याचिकेची निमणी सुनावणी 11 फेब्रुवारीक पुराय जाली. निवाडो राखून दवरिल्लो. जाचे आड याचिका दाखल जाल्ली तातूंतल्या चडशा जाणांनी वेगवेगळ्या राजकी पक्षांच्या तिकिटीचेर तशेंच अपक्ष वेंचणूक लढयल्ली. कांय आमदारांनी जाल्यार राजीनामे दिल्यात. गोंय खंडपीठाच्या ह्या निवाड्याचो गोंया बरोबरूच हेर राज्यातय संदर्भ घेतले. देखून ह्या निवाड्याक खासा म्हत्व आसात. 2019 वर्सा काँग्रेसीच्या 10 आमदारांच्या गटान तशेंच मगोपाच्या 2 आमदारांनी भाजपात प्रवेश केल्लो. ह्या आमदारांनी घटनेच्या 10व्या परिशिष्टाचे उल्लंघन करून पक्षांतर केल्ल्याचे सांगून काँग्रेसी वटेन गिरीश जाल्यार मगोपा वटेन सुदीन ढवळीकारान 2 वेगवेगळ्यो याचिका दाखल केल्ल्यो. The tank on the what is happening on the tank. Although we know that although the Honorable High Court has dismissed this our petition, we are confident then people of Goa are going to disqualify them on 10th of this March. ज्या तरेन डिफेक्टरांक ह्या फावटी इलेक्शना कडेन त्रास जाल्ले आसात सगळ्या जे कोणी डिफेक्शन केल्लें आसा तांकां तें पळयलें जाल्यार लोकांचो कळ कितें आसा तो कळटा. The party itself merges. If the party has merged, then it will lose its own identity. If the party itself has merged. But if you say that just 3 MLAs walked over and the other members continue, then there's no question of party merging. हो निकाल भाजपा वटेन लागिल्ल्यान फाटले वेंचणुकी प्रमाण परिस्थिती निर्माण जातली काय कितें असो प्रस्न काँग्रेसीक सतावपाक लागला. देखून ह्या निर्णयाक आव्हान दिवपाची तयारी काँग्रेसीन चलयल्ल्याची म्हायती मेळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर परवरेच्यान मनोज आरोलकर. उच्च न्यायालयान 12 आमदारां विरोधात अपात्रतायेची याचिका बेरेस्तारा भायर मारली. उच्च न्यायालयान दिल्लो हो निवाडो योग्य आसा अशें मत भाजपाचो फुडारी नरेंद्र सावयकर हांणी म्हटलें. उच्च न्यायालयान तशेंच सभापती राजेश पाटणेकरान दिल्ल्या ह्या निवाड्याचे पुराय भाजप पक्ष स्वागत करता अशें तांणी म्हटलें. इतले मजगती आदी काँग्रेस पक्षांतराक तेंको दिताली आनी आतां भाजप तेच करता. ते खातीर पक्षांतर करप्यांक संसदेत कायदो करून 6 वर्सां खातीर वेंचणूक लडोवपाक बंदी घालची अशी मागणी मोगो पक्षान केला. आयज आमी प्रत्येक फावटी सांगी की आमी जें कितें केल्लें आसा तें लोकां खातीर केल्लें आसा आनी सारकें केल्लें आसा. आयज न्यायपालिका आमकां न्याय दिल्लो आसा. आतां आमकां आनीक जें आतां डिसिजन जाले उपरांत कोर्टाचें डिसिजन जाले उपरांत आतां सुद्दां आमी ज्या पद्दतीन विरोधी पक्षाचे जे लोक जे उलयतात अजून तेंचे हें थांबलें ना. तांकां न्यायपालिकेचेर सुद्दां विश्वास ना अशे पद्दतीचे टिप्पणी करपाक तेणी सुरवात केल्ली आसा. कसलो न्यायपालिकेन जेन्ना कोर्टान जेन्ना त्यांच्या सपोर्टाक त्यांच्या फेवराक जर कसलो आदेश दिलो डिसिजन जालें जाल्यार ते स्वागत करता. त्यांच्या विरोधात जर डिसिजन दिले जाल्यार त्या न्यायपालिकेन सारकी केलें ना. मोठे मन आसपाक जाय. जे न्यायपालिका जो कोर्ट डिसिजन दिता ते एक्सेप्ट करपाक मोठे मन आसपाक जाय. आमदार आसूं ते जर दुसरे पक्षांत वता आसत जाल्यार ज्या दिसा ते हें करता त्या पासून 6 वर्सां पर्यंत ह्या लोकांक इलेक्शन लडोवपाक बंदी आसपाक जाय आनी त्या वर्सा ते आमदार म्हणून त्या टायमार उरपाक जाय. ही लोकशायेची थट्टा आसा आनी ही लोकशायेची थट्टा थांबोवपा खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आमचे जे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आसा ते आनी इलेक्शन कमिशनाचे प्रेसिडेंट हांणी एकठांय बसून विचार विनिमय करून सगळे संसदेक बरोबर घेवन योग्य ॲक्ट तयार करचो. कारण हे डिफेक्शन खंय तरी थांबपाची गरज आसा. एका वेळार हे काँग्रेस करताली आज ते भारतीय जनता पक्ष करता. फुडें फुडें जे जे स्टेटीन स्ट्रॉंग पक्ष आसा त्या स्टेटीन जे पक्ष करतले आनी ते खरेंच बरे पक्ष आसा जे असले गोश्टी पासून पयस रावता त्या पक्षांक सोंपोवपाचें कारस्थान सेंट्रल ताचे जे मोठे पक्ष आसा ते करता आनी ते करत रावतले. आनी जर खरेंच बरे पक्ष टिकपाक जाय
जाल्यार हो एक्ट एमेंड जावपाची अत्यंत आवश्यकता आसा आनी तो एक्ट एमेंड करपा खातीर दिल्ली सरकारान फुडें सरचें. जे कोण असले करतात तांकां 6 वर्सां निवडणूक लडोवपाक बंद जावचें. म्हणजे ह्यो गोश्टी सगळ्यो बंद जातल्यो. त्या बरोबर लोकशाहीचो विजय जातलो आनी त्याच प्रमाणे बारीक पक्ष हेर जातलो. विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री पदा खातीर योग्य उमेदवार आसा अशें मत मोगोचे फुडारी सुदीन ढवळीकर हांणी व्यक्त केलें. विश्वजिता कडेन मुख्यमंत्री जावपाची तांक आसा. भाजपान ताका पद दिवप योग्य थारतलें अशें सुदिनान म्हटलां. विश्वजिताचे आनी आपले संबंद बरे आसात अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. पणजे मोगो कार्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार तो उलयतालो. विनिंग कॅन्डिडेट इन बीजेपी इज विश्वजित राणे म्हणून सांगितलं आणि तो त्या नेतृत्वासाठी पुढे सरलेला आहे म्हणून. मुख्यमंत्री पदासाठी विश्वजित पात्र आहे. भारतीय जनता पक्षामध्ये तो पात्र आहे. एकत्रित केलं तर मी सांगू शकत नाही, पण भारतीय जनता पक्षामध्ये आता कोणी नाही त्याच्या लेवलचा माणूस. द नॉर्थ एटलांटीक ट्रेटी ऑर्गनायझेशनान युक्रेनाक तांचो तेंको उक्तायला. रशियेन युक्रेनाचेर सुरू केल्लें युद्ध हे एक निर्दयी कृत्य अशें नेटाचो मुखेली जेन्स स्टोलनबर्ग हांणी म्हटलें. तशेंच नेट पुराय तरेन युक्रेनाक तेंको दितले अशें ताणें ह्या वेळार म्हटलां. Russia has attacked Ukraine. This is a brutal act of war. Our thoughts are with the brave people of Ukraine. Sadly, what we have warned against for months has come to pass. Despite all calls on Russia to change course and tireless efforts to seek a diplomatic solution, peace on our continent has been shattered. We now have war in Europe on a scale and of a type we thought belonged to history. We have just finished a meeting of the North Atlantic Council to discuss the situation. The Council also addressed the request by Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, and Slovakia to hold urgent consultations under Article 4 of the Washington Treaty. This is a grave moment for the security of Europe. Russia's unjustified and unprovoked attack on Ukraine is putting countless innocent lives at risk. With air and missile attacks, ground forces and special forces from multiple directions, targeting military infrastructure and major urban centers. This is a deliberate, cold-blooded and long-planned invasion. आतां आमच्या वांगडा आसा गोमंतकाचे ऑफिस स्टाफ संजना. न्यूज रुमांतल्यान ते आमकां कितें सांगपाक सोदतात तें आमी आयकुयात ताचे कडल्यान. गोंयांत कितलींशींच वर्सां जालीं फेरयेचो प्रॉब्लम चालू आसा. फेरयो सारक्यो टायमार नाशिल्ल्यान लोकांक हाचो खूब त्रास जाता. लोकांक 1 वर 1.5 वर लायनीक रावचें पडटा. सरकारान हाचेर दुर्लक्ष केलां. तशेंच आज चोडणा गांवांतूय आमकां पळोवपाक मेळटा लोकांच्यो खूब लायनी आनी त्यान भायर गाडयांच्यो लायनी आमकां पळोवपाक मेळटा. तर आमी थोड्याच वेळान तुमकां ही चोडणाची न्यूज दाखयतले. तर हे असले न्यूज रुमांतल्यान संजना तेणी आपले व्यक्त मत केले की चोडणा फेरयेक गर्दी जाता. संबंदीत म्हायती अदीक म्हायती आमी आयकुया ब्रेका उपरांत. सद्याक वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंयच वचूं नाकात. गोमंतक टीव्ही. मातृभाषा गोंयकाराची म्हणजे कोंकणी. हे कोंकणीचो विस्तार जावंक जाय तितलो जावंक ना. कित्याक आमचे कडेन इंग्लीश चॅनल आसा, हिंदी चॅनल आसा, मराठी चॅनल आसा, पण कोंकणी चॅनल ना. म्हाका सुद्दां केन्ना केन्ना अशें दिसता जुब्ब करून मदींच हांव इंग्लीश उलयतां, मदींच मराठी उलयतां, मदींच हिंदी उलयतां, पण कोंकणी कंटिन्युअसली उलोवपाक त्रास जाता. कित्याक कोंकणीन लोक उलयनात.
कोंकणी डायलॉग जायना, कोंकणीन डिस्कशन जायना, कोंकणीन वाचप जायना. हो चॅनल फॉर द फर्स्ट टायम एक नवें वातावरण गोव्यात निर्माण करतलो आनी गोव्याच्या मातृभाशेचो खरोच विस्तार करतलो आनी ही मातृभाशा गोंयकाराच्या दृश्टीन बरें जातलें. हांव आदवोगाद एकूच सूचना तांकां करूंक सोदतां. ह्या गोमंतक चॅनलान ती पॉलिटिक्स सोडून कायद्याचें पालन करचें आनी निर्भरपणे खऱ्यो गोश्टी लोकांच्या उगडकीस हाडच्यो. हातूंत कितें जातलें, गोंयचो खऱ्या रितीन विस्तार जातलो. समजा कोण जर सारकें उलयना, कोण पॉलिटिशियन सारकें करना, कोण पॉलिटिशियन चोरी करता, करप्शन करता, हें जर भायर काडत, ताजे बद्दल इन्वेस्टिगेशन करून तें उगडकीस हाडप, जाल्यार गोंयाचो एका दृश्टीन विस्तार जातलो. कित्याक बरे लोक गोव्याच्या राजकारणांत पडटले आनी गोव्याचें राजकारण बरें जातलें. एज एन इंडिविज्युअल आय विश गोमंतक ऑल द बेस्ट. ब्रेका उपरांत येवकार आतां वळ्यात फुडल्या खबरांकडे. कुडचडच्या एका भुरग्याक जुवारी न्हंयत बुडून मरण आयलें. 34 वर्साचो चिक्की नायक बेरेस्तारा फातोडेचेर शिरफोड वाठारांत नुस्त्याक गेल्लो. न्हंयत बुडून ताका मरण आयिल्ल्याचें कुडचडेची उपनिरीक्षक वैष्णवी च्यारीन सांगलें. दनपारां 2 सुमार ताची कूड उदकाचेर उफेताना दिसून आयली. अपघाती मरण म्हणून कुडचडे पुलिशेन ह्या प्रकरणाची नोंद केल्या. फेरी सेवा सारकी नाशिल्ल्यान चोडणकार तशेंच हेर बाकीच्या लोकांक त्रास जावपाक लागला. फेरी नाशिल्ल्या कारणान लोकांक वरांची वरां गाडयेन बसून फेरयेची वाट पळोवची पडटा. फेरी टायमार नाशिल्ल्या कारणान लोक वेळार कामारूय पावपाक शकनात. तशेंच एखाद्या दुयेंतीक ना जाल्यार गुरुवार बायलेक हॉस्पिटलांत व्हरपाचें आसल्यार बरीच वाट लागता. देखून फेरी सेवा जाग्यार घालची अशी मागणी लोक करीत आसात. पूण अजुनूय हो प्रश्न सुटावो जाल्लो ना. फेरी नाशिल्ल्या कारणान अजुनूय लोकांक कितलोसोच वेळ गाडयेन बसून रावचें पडटा. कशी दिसता ती पळय, ही पळय गाडयो आसा. आतां फेरीचो पळय आतां त्रास जाता तो कोण पळयना. आतां अशीच 37 वर्सां कितकी वर्सां जाली आमी पळयता हो त्रास. केन्ना तरी सॉल्व जातलो आमचो. चोडणेकारांक खूब त्रास जाता. चोडणेकारांक त्रास जातात आनी भायले लोक येता पळय तांकां पळयलो. चोडणेकारांक कित्याक ना हें मातशें नोंद घेवचें की बेग्याचीच बेग्यान तेचो अरेंजमेंट करचो. हे आमदारांनी लक्ष घालूंक ना केन्ना आनी सरकारांनी लक्ष घालना अशें दिसता तुका? तशेंच दिसता. प्रत्येक आमदार 50 वर्सां जालीं म्हाका. आमचे आतां कितकी पंचवर्षी लढयली. एक सगळे आमदार येता पयलो म्हणटा ब्रीज करता चोडणेकर. जसो निवडून आयलो कांयच करिना. कांयच करिना आनी कितें सांगतलें. अपेक्षा तुमची सामकी अपेक्षा भंग जाल्या. अपेक्षा भंग जाल्या. अर्दें वर जालें म्हाका फेरयेक रावन. हांगासर लँड भरपूर आहा. सदां येता तूं? हांव केन्ना एक आसता विकली 3 फावटी सुमार येता. पूण अशीच समस्या अशीच आहा की एक अर्दें वर टायम घेवचोच लागता. आनी 2 व्हिलरवाले ते तशेंच आयकना. ते आपूण फुडें सरता. ते कितले लेट येवं तांकां पयलें प्राधान्य. आनी तुमी एक्चुअली फारीक करता न्हू? पेमेंट फारीक करता. 2 व्हिलर फारीक करिना. 2 व्हिलर फारीक करिना तरी आसतना तांकां हें पयलें प्राधान्य आनी नेमकें 5 वर्सां खातीर आमदार जातात. 2 ते 3 आमदार स्वताक आनी तांच्या प्रतिनिधीच्या मता प्रमाण जाय जाल्यार दुसऱ्या पक्षांत विलीन जावंक शकता.
अशें आमदार अपात्रता याचिकेच्या निवाड्याचेर गोंयचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान आपली प्रतिक्रिया उक्तायल्या. MLA हे कोण आसता? MLA हे लोकांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता. 5 वर्सां लागून जे लोकांक कितें दिसता ते ह्या MLAच्या तोंडांतल्यान जावं तांच्या मनांतल्यान जावं तांच्या विचारांतल्यान हें मान्य करपाक जाय. सो घटनेच्या म्हणणे प्रमाणे जर 2/3 MLA समज जर डिसायड करता की आमकां मर्ज जावपाक जाय, हाचो अर्थ कितें? जे 2/3 MLA आनी हे लोक आसा तांच्या फाटल्यान ज्या लोकांक ते रिप्रेझेंट करता त्या लोकांची इच्छा आसा की ही पार्टी जावं हे लोक आसा ते 2/3 मर्ज जावपाक जाय. सो अल्टिमेटली डेमोक्रेसीन वॉट इज इम्पॉर्टंट इज वील ऑफ द पीपल. गोवा डेअरीचे वेवस्थापकीय संचालक काशी नायक हांणी पद सोडले. ते पदाक पात्र आसात काय ना त्या वयल्यान उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल जाल्या. नवो वेवस्थापकीय संचालक येता म्हणसर डेअरीचो कारभार प्रशासकांची समिती सांबाळटली. कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस सकयल आयला. बुधवार आनी बेरेस्तारच्या 24 वरांत वट्ट 45 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाला. ह्याच काळात एक दुयेंतीक मरण आयलें. फाटल्या 24 वरांत 94 जाणांनी कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.26%चेर पावला. ताका लागून मातशी थकाय मेळटा. आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,44,906 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 2,40,701 दुयेंती बरे जाले. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो देंवून तो आतां 407चेर पावला. बुधवारा उपचारा खातीर एक दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जालो, जाल्यार बरे जाल्ल्यान एक दुयेंतीक डिस्चार्ज दिलो. आतां मेरेन 1,89,809 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले, जाल्यार 31,414 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाल्या. भलायकी खात्यांत डिसेंबर 2021 नोकर भरती जाल्ली. थोडे कामार रजूय जाल्ले. मात कांय जाणांनी ह्या उमेदवार खंयच्या तालुक्यांतले आनी तांकां कितले गुण मेळ्ळ्यात ही म्हायती RTI खाला मागिल्ल्यान खात्यान गुणाची यादी खात्याचे इमारती भायर मारिल्ली. पूण ही बातमी आनी फोटो व्हायरल जातकीच कांय अनवळखी लोकांनी ती यादी पिजून उडयली. ती कोणे रागान पिजल्या काय कोणाक ही म्हायती कळपाक जायना म्हणून पिजल्यात तें कळना. जाल्यार 85% गुण मेळून लेगीत कांय जाणांनी निवड जावंक नाशिल्ली. पूण ताचे परस कमी गुण मेळिल्ल्या उमेदवारांक नोकरी मेळिल्ल्यान कांय जाण सामके चाळावल्यात. पंचायत कायद्याच्या कलम 7च्या दुरुस्ती प्रमाण राज्य वेंचणूक आयोगान प्रभाग फेर रचणूक मसुदो तयार केला. 2 मार्च मेरेन सुचोवण्यो हरकती सादर करपाची मेकळीक जिल्लो अधिकाऱ्याच्या मार्फत 8 मार्च मेरेन दुरुस्त्यो सरकाराक सादर जातल्यो. सरकाराचो सल्लो घेवन प्रभाग निश्चित जातलो. सैमीक आनी भौगोलीक शिमो आनी मतदारांचो आंकडो हाचेनुसार प्रभागांची फेर रचणूक केला. मतदारांच्या आंकड्या प्रमाण प्रभागांची संख्या आसतली. विधानसभा वेंचणूक मतदार यादी प्रमाण मसुदो तयार जाला. मतदारांक मतदानाक चड पयस वयचे न्हू तशा तरेन प्रभाग थारायतले. हाका लागून एखाद्या प्रभागात चड वा उणे मतदार आसप शक्य अशें राज्य वेंचणूक आयुक्तान सांगलां. ERO 12 तालुक्यांनी 21 EROs अपॉइंट केला, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स. ते जावन आसा मामलतदार जॉयंट मामलतदार आनी 21 असिस्टंट रिटर्निंग असिस्टंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स. ते जावन आसा हेड क्लर्क आनी अवल क्लर्क. पंचायत वर्ड्स
त्या प्रमाणे कॉन्स्टिट्यूट केल्लेले आसा एज पर द क्रायटेरिया मेन्शन. आतां फुडें तेंका क्रायटेरिया आमी दिल्लो आसा कितें व्हड करपाक कितें कन्सिडर करपाक जाय पळय तें. आमी इलेक्शन कमिशनान जो रोल तयार केल्लो आसा फॉर असेंब्ली इलेक्शन्स, तोच रोल घेवन हे व्हड डिझायन केल्ले आसा. जो रोल 1 जानेवारी 2022 पब्लीश जालो आनी जो सप्लिमेंट 28 जानेवारी 2022 पब्लीश जालो, हे दोन्ही कंबायन करून व्हड डिझायन केल्ले आसा. सो दॅट दोज वोटर्स जे वोटर 28 जानेवारी पासून एनरोल जाल्या तांकां पासून वोटींग रायट मेळटलो. ओवरऑल आयच्यान 2 तारीख पर्यंत आमी एकाला पब्लीश केल्लो आसा. कोणाक कितें सजेशन करपाचें आसा कितें क्लॅरिफिकेशन मॉडिफिकेशन कोणाचें कितें नांव फाटीं फुडें जालां कितें जालां दे कॅन सबमीट इट टू मामलदार्स ऑफिस. मामलदार इज ERO. मामलदारांनी रोल पब्लीश केला आहे. सो कोणाक कितें सांगपाक जाय कितें करेक्शन करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी दिवं 2 तारखेपर्यंत टायम आसा. त्या उपरांत मामलदारान तो करेक्ट करून कलेक्टरान धाडपाक जाय आनी कलेक्टरान आमकां 8 तारीख पर्यंत धाडपाक जाय अशें तांकां सजेस्ट केल्लें आसा. प्रियोळ वेलिंग वाठारांतले थळावे लोक बिबट्याक भिवन दीस काडटात. 22 तारखेक सुनील गावडेच्या घराक माजराक खावपाक बिबटो आयिल्लो. रातच्या वेळार आवाज आयलो म्हणून पळोवपाक गेल्लो त्या वेळार बिबटो वाघ आशिल्लो. रान खात्यान रोखडीच कागाळ केली पूण ताका वाघ मेळ्ळो ना. सांज जातकीच लायट वता हाका लागून थळाव्यांच्या मनात भंय निर्माण जाता. हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पंच हरिश्चंद्र जल्मेन केला. हरिश्चंद्र जल्मी, वार्ड नंबर 10चो आमचो वार्ड नंबर 10 हांगासर आतां सद्या परिस्थिती आसा वाघा पासून खूब आमकां धोको आसा. पयर एक बिबटो वाघ येयलो हे घरान आनी माजराक धरपाक आयल्लो आनी तो सकयल पडलो धडये वयल्यान म्हणून आमकां कळ्ळें. लायट घालून पळयलो वाघ थंय बसलेलो आनी नंतर मागीर तो गेलो आनी हांगासरचे कितें आहा आनी 2 फावटी म्हाका ते सायडी मेळ्ळो 7 सुमार 2 फावटी. एक दीस म्हाका ते शाळे कडल्यान क्रॉस जातना मेळ्ळो. आनीक हांगासर कितें जालां लायटीचो प्रॉब्लेम जाता. सदांच ती सांजे लायट हांगा आसना. लोक घरांतल्यान भायर सरपाक खूब त्रास करता कारण तांकां भंय दिसता. आनी लायटीचो म्हाजो सरकारान हेजी जबाबदारी घेवची आनी लायटीचो म्हाजी वेवस्थीत लायट आमगेली पेटयची. डेली फोन करचो पडटा लायट पेटना म्हणून. ताका लागून आमकां वाघा पासून भंय आहा. हांव सुनील गावडे. सो हे आमचें घर 22 तारखेक आमी कितें रातचे 9:30 जेवपाक बशिल्ले. सो आमचे फाटल्या सायडीन कितें जालें वयल्या फाटल्यान आवाज पडलोसो आवाज येयलो म्हणून आमी गेले पळोवपाक. पळय धडये वयल्यान पळय जाल्यार थंय माजर येयले भितर. पळय जाल्यार तो टॉर्च मारून पळयलें पळय जाल्यार बिबटो आहा थंय. सो बिबटो येयलो म्हणटा आमी कितें केलें इमिडिएटली कितें केलें फॉरेस्टाक फोन केलो. सो फॉरेस्टान कितें केलें येयले आनी पळयलें आनी चॅक केलें. सो ते पळोवन गेले पूण त्या दीस तांकां मेळूं ना. सो आतां हांव कितें फॉरेस्टाक रिक्वेस्ट मागता की तेणी पळोवचें म्हणून प्रिकॉशन आमकां जाय म्हणून सेफ्टी खातीर. सो हांगसर विनिंग टायम असो आसता की सांजचे बी भोंवता 6:30 सुमार. सो आमचे लोक रस्त्यार आसता सो तांकां प्रिकॉशन सगळ्यांनी घेवचें. सो तांकां खातीर तेणी एक सेफ्टी खातीर आमकां पिंजरो जाल्यार कितें पळोवचें. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यावळ गोंयांत बरे तरेन राबयली. ते खातीर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेन आपले वळेरेंत गोंयाक पयली सुवात दिल्या. एकूणच 2021 ते 2022 ह्या आर्थीक वर्सा खातीर नॅकोच्या नव्या स्कोर कार्डा प्रमाण गोंयांत एड्स कार्यावळीत बरो वावर केला. केअर सपोर्ट ट्रिटमेंट आनी लॅब सुविधा हातूंत गोंय 33व्या क्रमांकाचेर आशिल्ले पूण उपरांत बरी कामगिरी केल्ल्यान गोंयांत देश पावंड्याचेर दुसरी सुवात मेळयली. नवी एंटी रेट्रो व्हायरल थेरपी इंटिएशन SRL मान्यताय आनी समुपदेशान आनी LCTC चाचणी केंद्राच्या सहभागा मदीं गोंयांत पुराय गुण मेळयले. उत्तर प्रदेश विधानसभा वेंचणुकेच्या 4थ्या टप्प्यातले मतदान वेवस्थीत जावपा खातीर गोंयचे सुमार 900 पुलीस उत्तर प्रदेशात तैनात केल्ले. वेंचणुके वेळार गोंयच्या पुलिसांनी कायदो आनी वेवस्था राखपा खातीर उत्तर प्रदेशाच्या पुलिसांक मजत केली. फतेहपूरच्या SPन ज्येष्ठ नागरिकांक केल्ले मजगती खातीर गोंय पुलिसांचें कौतुक केलां. गोंय पुलिसांचो पंगड उत्तर प्रदेशांतल्या फतेहपूर आनी बंदर जिल्ह्यांत कार्यरत आशिल्ले. 16 फेब्रुवारीक 900 पुलीस कर्मचारी गोंयच्यान उत्तर प्रदेशाक रवाना जाल्ले.
गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय हांणी पुराय गोंय दर्शन कार्यावळी खाला तिची घरकान्न रीता श्रीधरन पिल्लाय हांच्या वांगडा 70 मालांतल्यो पंचायती आनी देवळांक भेट दिली. राज्यपालान नगरगांव, मावस आनी सावर्डे पंचायतीक भेट दिवन सरपंच आनी पंच वांगडा गांवच्या उदरगती विशीं चर्चा केली. सरपंचांनी आपल्या वाठारांतल्या उदरगतीची म्हायती राज्यपालाक करून दिली. राज्यपालान सरपंच आनी पंच वांगड्या गांवच्या उदरगती खातीर सहकार्य करपाचें उतर दिलां. उपरांत राज्यपालान नगरगांव आंबेडे हांगाचे सरकारी माध्यमीक शाळेक भेट दिवन शिक्षक आनी पालकां कडेन चर्चा केली. निमाणे राज्यपालान वाळपयच्या पुलीस प्रशिक्षक केंद्राकूय भेट दिली. कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 3% परस सकयल आयलां. मंगळार आनी बुधवारच्या 24 वरांत वट्ट 44 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली. ह्याच काळात 2 दुयेंतींक मरण आयलें. फाटल्या 24 वरांत 118 जाणांनी कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.26 पावलां. ताका लागून मातशी थाकाय मेळ्ळा. आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,44,861 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 2,40,607 दुयेंती बरे जाले. सक्रीय दुयेंतांचो आंकडो देंवून तो 457 पावला. मंगळारा उपचारा खातीर एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाल्लो ना, जाल्यार बरे जाल्ल्यान एक दुयेंतीक डिस्चार्ज दिलो. आतां मेरेन 1,89,765 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले, जाल्यार 31,413 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. गोंयांत 2021 परस ह्या वर्सा चड प्रमाणांत शीं पडला अशें हवामानशास्त्र खात्यान समायीक केल्ल्या म्हायती वयल्यान कळटा. फाटल्या वर्साच्या तुलनेत ह्या वर्सा किमान तापमान 21 अंश सेल्सियस परस चड वाडिल्ल्या दिसाचो आंकडो खूबच कमी आसलो. पणजी आनी मुरगांव मालात 2021 परस 2022 किमान तापमान कमी जाल्लें अशें दिश्टी पडटा. स्मार्ट सिटी अंतर्गत कला अकादमीच्या मुखार CCTV बसोवपाचें काम सुरू आसा. येरादारी सुरळीत जावची आनी फायदो वेवस्थे खातीर उरची अशें म्हणून पणजेच्या प्रत्येक जंक्शनाचेर लँड टी कंपनी मार्फत आनी स्मार्ट सिटी अंतर्गत CCTV घालपाचें काम सुरू आसा. पणजे वाठारांत येरादारीचें प्रमाण चड आसता म्हणून लोकांक रस्त्या वयल्यान वचपाक त्रास जाता, म्हणून हे ट्राफीक सिग्नल घालप गरजेचें आसा. हो प्रकल्प मार्च 2018च्यान सुरू जाल्लो आनी आतां मार्च 2022 मेरेन पुराय जातलो. पणजे सगळ्या जंक्शनांचेर वट्ट 10 सिग्नलां घालतले आनी ताच्या वांगडा CCTV सुरू जातल्यो अशी म्हायती कर्मचाऱ्यांनी दिल्या. आपका स्मार्ट सिटी का काम चालू है? हाँ, अंडर स्मार्ट सिटी. ओके, ये कौन सा कंपनी से काम करते तुम? LNT, लार्सन एंड ट्यूब्रो आई थिंक. ओके ओके. स्टार्ट हुआ मार्च 2018 से. हाँ या एंड इसकी फिनिशिंग और हैंडओवर डेट है जो वो है मार्च एंडिंग में. मार्च एंडिंग 2022. ओके. और कितना सिग्नल है टोटल पंजिम से स्मार्ट सिटी में? सिग्नल 10 सिग्नल है. टोटल 10 सिग्नल. दाबोळी विमानतळाचें काम 2023 मेरेन पुराय जातलें अशी माहिती विमानतळ प्राधिकरण कडल्यान मेळ्ळ्या. ह्या कामा खातीर 256 कोटी रुपया खर्च करतले. त्या उपरांत विमानतळाची 1,30,00,000 प्रवाशांक हाताळपाची क्षमता जातली. सध्या दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 64 चौखण मिटर जागेत आसा. ते उपरांत आतां 18,000 चौखण मिटर सुवातीचेर विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचें काम सुरू जालां. जून 2021 सावन विमानतळाच्या वस्तारीकरणाचें काम सुरू जालां. काणकोणचे रस्ते दुरुस्ती करिना जाल्यार मार्चाच्या 1 तारखेक रस्ते आडायतले. काँग्रेसीन भौशीक बांदकाम खात्याक शिटकोणी दिला. काणकोणच्या रस्त्यांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. पळयात थंय फोंडकूल पळोवपाक मेळटात.
आज काणकोणा परिस्थिती असली बिकट आहा रस्त्याची की कोणी जर मोटरसायकलवालो जर वो डेली ट्रॅव्हलर आहा तो 1-2 वर्सां भितर हातुळार पडपा सारकी परिस्थिती आहा. इतले एक्सिडेंट एवरी डे जातात थंय, कित्याक प्रत्येक जाण फोंड चुकोवपा खातीर स्कुटरवालो सायडीच्यान येता आनी तो गाडये पोंदा वता. गाडयो फोंड चुकोवपा खातीर वतात, टीड जाता आनी पडटात. सो दीस इज अ रेग्युलर फिचर. एवरी डे एक एक्सिडेंट काणकोण ह्या घाट सेक्शना भितर आनी बाकीच्या हातूंत भितर रिपोर्ट जाता. हाका एकमेव कारण हे जे PWD आहा पळय, दे आर हँड इन ग्लव विथ कॉन्ट्रॅक्टर्स. आणि कॉन्ट्रॅक्टरांनी आनी टेंडर दिला काम सुरू करपाचें नाल्यार रस्ते बंद करपाचे अनसेफ म्हण. कित्याक लोकांना मान उडयनाकात. आज आमचे खुबश्यो बायल्यो काणकोणच्या मडगांव येतात, प्रेग्नंट आसा पळय त्यो बरे बरे डॉक्टरा दाखवात. ते बायले बॉब मारतात अक्षरशः. प्रेग्नंट बायले तुमकां खबर आहा न्ही डिफिकल्टी कितले पेन जाता तो. जाणटी लोक आमचे किडनी पेशंट आसा ते मडगांव येतात, वास्को पणजे वयतात, डायलिसीस रेग्युलर ते तांकां परत परत मुतून जाता, ते बॉब मारतात. ह्या दळिद्राक कशें कळना पळय. एक वर्स बीन वर्कआउटार दिवन काम करना रावूं जाता. आता पयर पासून नवे रस्ते 4 म्हयने जाले वर्कआउटार येवन काम करनात. प्रायम मिनिस्टर येयले, नरेंद्र मोदी येयल्यार डांबरान खडी मेळटा, नितीन गडकरी येयल्यार डांबरान खडी मेळटा, स्मृती इराणी डांबरान खडी मेळटा आनी आमगे जनरल लोकांक आमी डांबरान खडी ना म्हणटा ते. आता वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. आमचे प्रश्न गोंयांत नवो बदल हाडूंक सगळ्या प्रश्नाची सरकाराक विचारूया जाव. गोंयचें पर्यावरण सांबाळूंक गोंयचे अस्तुरेचो आवाज, गोंयचे परजेचो आवाज, तुमचे जिणेचो साज, गोंयचो सैम सांबाळूंक तुमचेर अत्याचार करतल्यांचेर, भ्रष्टाचार करतल्यांचेर, अन्याय करतल्यांचेर आमी परतून एकदां पेटयतले नाळ. हांव अलिशा मेनेझीस, हांव शैलेंद्र मेहता आनी तुमच्या मुखार घेवन येता तुमचो आवाज तुमच्या मुखार हाडटा गोमंतक TV. गोमंतक TV. पशु बघता कोण की गोमंतक पब्लिकेशनान कोंकणी न्यूज चॅनल सुरू करपाची तयारी केल्ली आसा. आमचे तर्फे आमी तांकां शुभेच्छा दितात आनी अपेक्षा धरता, कारण गोमंतकान गोंयांक खूब सेवा केल्ली आसा आनी सगळ्यांक पोन्नें पब्लिकेशन. आमची अपेक्षा इतलीच आसा की गोमंतकान खरें जें कितें आसा तें दाखोवचें. खूब पावटी आपले जे विचार आसात ते विचार लोकांचेर लादचे न्ही. जे लोकांचे व्ह्यूज आसा ते एक्चुली न्यूज करून सांगचो. आनीक सगळ्यो गांवांतले कितें न्यूज जातात ते मुखार हाडपाची चड गरज आसा. ह्या वेळार परत एकदां गोमंतक पब्लिकेशनाक त्यांच्या ह्या नव्या कोंकणी न्यूज चॅनलाक शुभेच्छा. ब्रेका उपरांत येवकार आतां वळया फुडल्या खबरांकडे. स्वताच्या गरजे परस चड शिजयल्लें जेवण भायर उडोवच्या पेक्षा गरजेवंतांक मेळचें देखून कळंगूट पुलीस स्टेशनान फ्रीज बसयल्यात. हांगासर शिजयल्लें जेवण दवरपाची सोय आसा. उपरांत फूड बँकाचे कार्यकर्ते गरजेवंत लोकां मेरेन हें जेवण पावोवपाचें काम करता. हे गोंयांत केपें आनी म्हापशा उपरांताचें 3रे पुलीस स्टेशन आसा जंय गरजेवंतां खातीर फूड बँकाची सोय केल्या. आता पळोवयात एक भिरांकूळ व्हिडिओ जो सोशल मिडियाचेर खूबच व्हायरल जाला. तुम्ही पळोवंक शकता सुर्याचेर उसळपी प्लास्माची लारां ती पृथ्वी परस कितलीशी तोडली आसात. कुशीक पृथ्वीचो आकार इल्लोसो दिसता, ताच्या वयल्यान ह्या उज्याचो आकार कितलो आसतलो हें लक्षात येता. सोलर डायनॅमिक्स निरीक्षण यानान हो व्हिडिओ घेतला.
बार्देश कोंकणी अस्मिताय केंद्र 25 फेब्रुवारीक सांजेच्या 4:30 वरांचेर पुस्तक मंथन ही खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडटली. हे ऑनलायन कार्यावळींत कवी चित्रकार गौरीश वेर्णेकार हांच्या अर्थ आनी शून्य ह्या पुस्तकाचेर चर्चा जातली. नामनेची साहित्यीक नूतन साखरदांडे ह्या शून्य पुस्तकाचेर उलयतली, जाल्यार शकुंतला भरणे शून्य ह्या पुस्तकाचेर उलोवप करतली. पेडण्या तालुकाचो आगरवाडा हो गांव मिठाच्या आगरा खातीर वळखतात. मिठाच्या आगराक लागून ह्या गांवाक आगरवाडा नांव अशें पडलें अशें थळावे जाणकार सांगतात. सैमीक बदलावाक लागून जेन्ना पावस अचकीत हाजेरी लायता त्या वेळार अशा तरेच्या मिठांच्या आगराक लुकसाण जावपाची शक्यता आसता. आगरान दुचाकी वचपाक वाट करची अशें थळावे लोक मागतात. तर आयकुयात पिढ्यान पिढी चालू दवरिल्ल्या ह्या मिठागर शेतकारांचे मनोगत. नमस्कार. आम्ही सध्या आगरवाडा ह्या गांवान आसात आणि आमच्या फाटल्यान जर पळयले जाल्यार हांगर मिठाचे आगर सुरू आसात. मीठ काडप सध्या सुरू आसात आणि आगरवाड्यान जे मीठ मेळटा ते एकदम धवेफुल्ल मीठ अशें आख्ख्या गोंयान आमच्या फामाद आसा. आणि ह्या गांवान व्हडा प्रमाणान मिठाचे आगर असल्या कारणान ह्या गांवांक आगरवाडा अशें नांव पडलां अशें जाणकार सांगतात. की ह्या मिठागरा कडेन येवपाक एखादी सादी पांयवाट लेगीत ना आणि सरकारान किंवा त्या स्थानीक पंचायतीन ती पांयवाट करची. आयज एक रेजोल्युशन मूव केल्लें आसा आनी GI अंडर जो पंचायत GI आसा त्या फंडा अंडर एक 9,77,000 अशें एक एस्टिमेट कॉस्ट जावन तो एक फुटपाथ म्हणजे 1.5 मीटर हो रस्तो म्हणजे जसो एक फुटपाथ म्हणजे जशी 2 व्हिलर येवपाक जाय. म्हणजे आमी पळयलां की जी समस्या आसा म्हणजे गाडी तरी 2 व्हिलर तरी येवपाक जाय. अशें कांयशे लोक म्हणटा की रोड जावं, पूण कांयशे लोक म्हणटा रोड नासलो तरी बरो. म्हणजे आमी तेतून स्टडी केला तेजे वचून अशें दिसता की जर आमी रोड केलो जाल्यार हे आमचे आगरूय आमकां दिसचें ना अशें आमकां दिसता. हाऊस टू होमलेस ह्या उपक्रमा खाला रोटरी क्लबान दिवचल पिळगांवचे नीलम फाळकर ह्या गरीब बायलेक घर बांदून दिले. फाटली 30 वर्सां जाली ही बायल बिराडाक रावताली. तिका 3 भुरगीं आसात, तातूंतली 2 भुरगीं विशेष क्षमतेची आसात. हे बायलेक कोणाचोच आदर ना. हालींच तिची एक चली कामाक लागल्या. बिरेस्तारा तिच्या घराचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार रोटरी क्लबाचे प्रांतपाल गौरीश दोंड, उपप्रांतपाल प्रिया नायक, प्रतिमा दोंड, दिवचल रोटरी क्लबाचे अध्यक्ष सुधीन नायक, सचिव अमोल सावंत आणि हेर पदाधिकारी तशेंच पिळगांवचे सरपंच संदीप सालेरकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. रोटरी फाउंडेशन डे 117वो त्या निमतान आज आमी एक 20वें घर जे 19वें घर आमी सुल्ला आतां इनॉग्रेट करून आयले. आनी हे 20वें घर जे दसऱ्याक आमी फाउंडेशन घाल्लें ताचो रिक्वेस्ट आमकां हांगासून गव्हर्मेंट लेवलाचेर आनी हांगाचे पंच सरपंच हांणी आमकां केल्लो. आनी त्या पद्दतीन जे कुटुंब सामके एका ल्हानशे हातून रावताले जे हांगाचेच एक लोकल आनी तांकां एक आसरो दिल्लो. तांकां आमी रोटरी क्लब ऑफ बिचोलीम अशी आमी 18 घरां बांदली. 19वें आज इनॉग्रेट केला आनी 20वें घर आज कंप्लीट जाता. ते आज आमी आमच्या DG विजीट जे आमचे एवरी इयर जाता त्या निमतान DGच्या हातान आमी इनॉग्रेट केल्ले आसा. गरजो सामकी खरेंच गरजेची ही अशी कुटुंब आसा. ताका 3 भुरगीं, तातूंत एकूच भुरगें तें बाबडें कामाक आत्तां हालीं लागला. ते बी ताका गव्हर्मेंट जॉब ना. घर कोणा एक आसरो आसचो कोणें म्हणजे बाबा घराचो आसचो, खावपाक जेवपाक मेळ्ळें जाल्यार एक जीवन बरें जाता. म्हणटकीर आज तुजें घराचें तरी काम जालें रोटरी तर्फे आनी जॉबाचो तरी जातलेंच फुडें. हांव 30 वर्सां लोकांच्या दारार रावतलें. घर नासलें कांय नासलें. मागीर एक दीस कितें जालें, उमाकांतान म्हटलें म्हाका खंयसरूय रावतालें पळय रे आसरो. आनी उमाकान म्हणून करुया ट्राय म्हणून आनी मागीर तो म्हणून रोटरीक सांगलें तेणी तेचे म्हाका मना पडून हे उपकार आसा सर हांव उपकार विसरचें ना.
सैमाच्या गोपात आशिल्ले मणिकरण हे धार्मीक स्थळ पर्यटकांचो सदांच आवडीचो वाठार थारला. शिवपार्वती मंदिर, साईब गुरुद्वार तशेंच ह्या वाठारांत आशिल्ल्या देवळां खातीर ह्या वाठाराक खासा आध्यात्मीक महत्व फावो जाला. चारूय दिका उंच दोंगर, थंड वातावरण आनी त्याच वांगडा प्रदूषणा पासून खूब पयस आशिल्ल्या ह्या वाठारांतली कांय खिणचित्रां गोमंतक टीव्ही घेवन येयला तुमच्या मुखार. कुल्लू जिल्ह्यातल्या पार्वती न्हंयच्या देगेर आशिल्लो मणिकरण गुरुद्वार आणि शिवपार्वती मंदिरात सध्या भाविकांची मोठी गर्दी पळोवपाक मेळटा. हिमाचल प्रदेशातलो हो वाठार सदांच हिंदू आणि सीख धर्माच्या भाविकां खातीर महत्वाचे श्रद्धास्थान थारला. देवी अनुभूती दिवपी ह्या वाठारात शिव पार्वती मणिकरण मंदिर, पार्वती न्हंय, मणिकरण साहिब गुरुद्वार, रामाचे देऊळ, कृष्णाचे देऊळ आणि विष्णूचे लेगीत देऊळ आसा. एके वटेन व्हांवपी थंड उदकाची पार्वती न्हंय जाल्यार दुसरे वटेन गरम उदकाची तळी हांगा पळोवपाक मेळटा. ह्याच तळयेन गरम उदकान शीत तशेंच हेर अन्नाचे जिन्नस शिजयतात आणि उपरांत तातूंतल्यान तयार जावपी खाणाचे जिन्नस प्रसाद म्हण भाविकांक वाडटात. सैमाच्या गोपान आशिल्ल्या ह्या धार्मीक थळार वर्साचे 12 म्हयने भावीक तशे पर्यटक मोठ्या प्रमाणात भेट दितात, अशी माहिती हांगच्या थळाव्यांकडल्यान मेळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर नितीन जोसलकार हांचो हो खासा रिपोर्ट.
तर ह्यो आसल्यो दनपारच्यो खबऱ्यो. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.